एके जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिसांनी 3 दुबावीत बायलांक अटक केल्या। दिल्लीची रावपी असो नामो ह्या बायलांनी दिला, तरी ती बांगलादेशी आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। दिपाली वांयगणकर ही खाजगी बशींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचले वतना हो प्रकार घडलो। बोड्ड्या बशींतल्यान देंवून पळ काडटना बशीचो ड्रायव्हर सूरज मोरजकर हांणी हेर लोकांच्या मजतीन ह्या बायलांक धरली। दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला, फुडलो तपास चालू आसा। बशीनच म्हणटून बस काडून कंडक्टर कितें फाटी चल करतात न्हू। हांवें मग फाटी सरली आनी ते आतां म्हणजे चड मारल्या पळय ते म्हाज्या अशें सायडीक आसले दावे हातीन आनी ते जावन तेणी कितें केलें दुपट्टा काडलो म्हाज्या खांदार उडयलो आपलो दुपट्टा काडलो खांदार उडयलो। हांवें म्हटलें कितें सारकें राव तुजो पदर म्हटलें म्हाजेर कित्याक पडटा काय सांगलें। तेणी दिसता कोण सून आत घातलेलो कळ्ळें आनी चड न्हू आं बायपास रोड गेला पळय दोड्या मार्गार थंय सकयल्यान ते राष्ट्राच्या देवळा कडेन बसलें आनी ती कितें म्हाज्या वांगडाच वयर शेणल्यान तशी तितल्यान हात सोडलो तेणी चिटाक धरलो हात सोडलो आनी सरपळी रमूंक लागली म्हाजी। सरपळी खंय एक पड वयर येयलो सरपळी खंय रमता सरपळी रमता हांगसर पान तेजें हातीन काडलें तेणी आनी पान सकयल पडलें तुजी पान सकयल पडलें म्हणून लागलें आनी आपूण म्हाका पेडयलें आनी आपूण धांवलें। तितल्यान तेंच्यान हें बस काडून बस थारयली पयल्यान आमचे रस्ता वतना कितें ना बस थारयली न्हू सर आनी तिगांय एकदम रुमरुमी धांवली आनी तूं बस काय ड्रायव्हर आपूण धांवलो आनी डॉक्टर धांवले आनी ती अशी कोणाच्या फाटीन शेत अशें चोरीन ते सायडीन वयर सरली।